what has come out is extremely shameful. It puts all of us in a very very bad situation. पॉलिटिशियन्साच्या बद्दल सामान्य मनशाक खुशीत राग आसता आनी अशें कितें घडलें जें केन्नाच एक्सपेक्ट करूं नासता ताजें रिएक्शन खूब वायट आसता. आनी भारतीय जनता पार्टी जे आमी म्हणटाले भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ ए डिफरन्स. पूण ह्या दिसांनी एक जें कितें भायर येता तें पळयलें जाल्यार म्हणजे सगळें प्रत्येकाचें मायंड सुन्न जावपाचें अशें दिसता म्हाका. मागीर ते जॉब्साचें पळय ताचेर 3 जाण आमदार उबे रावतात आनी सांगतात इतले कोटीचो भ्रश्टाचार इतलें हें केलें. म्हणजे हांव नकळो वेर आर वी हिरींग. गोंय खंय वता खंयच्या डायरेक्शनान वता. काल हो इन्सिडंट जातकीर तर सगळें म्हणजे बायलांचे भितर एक तिडक अशी आसा सगळ्यां भितर तिडक. आनी म्हाका दिसता खरेंच हें सामकें अत्यंत वायट गजाल घडल्या. गोंय राज्यांत तरी अशें घडपाक नाका आशिल्लें आनी अशें दी पार्टी हॅज टू एक्ट. वेन our president had made an allegation, at that time the government or the party should have acted. They need not wait till all these type of things have to come openly. That is, in fact, it is more damaging. What act is just? They should have taken action as per the, if anything would have happened, Congress party would have taken tough decision straight away. There is no question of showing any mercy on this. This affects the moral fabric of the society. आमी एका वटेन देशांत राम राज्य हाडपाचे खबरी उलयता आनी हें कितें हें चल्लें तें कितें. हाजेर प्रत्येक गोंयच्या नागरिकान इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. आतां हे निवडणूक येता त्या वेळाचेर प्रत्येकान इंट्रोस्पेक्ट करून डिसिजन घेवपाक जाय. हें चल्लां तें कितें काय म्हणून. हाव इट कॅन बी जस्टिफायड एंड हाव पार्टी कॅन कीप क्वाइट, हाव द गवर्नमेंट कॅन कीप. सो विक्टिम को जस्टिफाई मिलना चाहिए. विक्टिम हैज जस्टिफाई मिलना चाहिए विक्टिम को. पीपल विल डिसायड नाव. लोकांक कळ्ळें न्ही आतां सगळें. देर इज एन एंगर न्ही सगळे कडेन आतां एंगर आहा. आमी सदांच सांगताले की वुमन आर नॉट सेफ, वुमन बायलांचे हें सारकें ना, बायलांची सेक्युरिटी सारकी ना. दीस प्रूव्स ना. सर इतले एलिगेशन जावनय सीएम ताका प्रोटेक्ट करतालो. हांव म्हजें म्हणणें कितें आशिल्लें जेन्ना फर्स्ट एलिगेशन जाल्लें वीच वॉज अ सिरियस नेचर तेन्नाच पक्षान गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवप. दे हॅड नो बिजनेस टू वेट टील ऑल धीस हॅज कम आउट. This is really damaging for the entire state, entire moral fabric of the society. अशी परिस्थिती आज आसा. थँक्यू.